येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेकाच्यो हेडलायन्स. पेडणेकारांच्या वाट्याक अजूनही ना बरे रस्ते. दिल्ल्या उतराक सरकार गेला नेगार. विकासाच्या युगात उगवेकारांक पुनवेची तरंगां हाडपाकूय आडमेळी. पळयात उगवेची अवतिकाय. बेकायदेशीर बांदकामांक एनओसी दिवपाच्या करार बंद. कळंगूटचे ग्रामसभेत घेतलो थाराव. निवेदन भेटोवपाक गेल्ले म्हापशेच्या टीसीपी डिपार्टमेंटात, पूण आयकची पडली अधिकाऱ्यांची शापोदा. कळंगूटकार फुर्योज. गोवा वेल्ला स्पोर्ट्स क्लबान 2 विरोधात 1 गोलान हारयलो कुंकळी युनियनाक. नावेलीची रोजरी खेळामेळार रंगली इंटर विलेज फुटबॉल सर्त. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारान उगवेकारांक उतर दिलें. हायवेक लागून कसलेच त्रास जावचे ना. भिवपाची गरजूय ना. गांवांत वचपाक बरी वाट दितले. पूण दिल्ल्या उतराक सरकार नेगार गेला. एके रातीन एके वातीन ओव्हरब्रिज केलो आनी उदकान भरिल्ले भुंयार उगवेकारांच्या वाट्याक येयले. पळयात संदीप कामोडकराचो रिपोर्ट. एक डिमांड आसलोलो की हांगासर एक बरो फ्लायओव्हर घालपाचो, पूण तांकां जो घालून दिला तो फ्लायओव्हर कोणाकूच बेनिफिशियल असो ना. घालूंक जाय म्हण तो घातलेलो आसा. आनी ह्या लोकांचो एक डिमांड आसा की आमकां ह्या जर हायवेचेर येवपाक जाय जाल्यार वाट जाय. हेच्या खातीर ते आड्डी मारीत आसा, रस्त्यार सदांच येत आसा. पूण तेंची मागणी कोणूच हें करिना. सरकार एका वाटेन म्हणटा शेती करा. ह्या सायडीन म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता की ह्या सायडीन तेंची सगळी शेती आसा आनी ह्या शेतीन जर वयतलो जाल्यार तांकां वाट ना. कारण हो मदीं हो रस्तो आनी जी मागणी ते करता की आमकां बरो रस्तो, बरी वाट जाय, बरी वाट जाय. आतां आयज पळयल्यार तुमी जाल्यार तरंगां उत्सव आसा. ह्या तरंगोत्सवाक जे देव येता तेंची आतां मनशांची वाट एका वाटेन आडयलीच आसा. आतां तेंची देवांची वाट हेंच्यांनी आडयल्ली आसा, सरकारान आडयल्ली आसा. तांकां वाट अशी खंय दवरूंक ना. आतां तेंच्यांनी कशें वचचें, खंय वचचें, हो एक गुलदस्त्यान एक विशय उरलेलो आसा. आनी हो म्हाका दिसता खंयचेच सरकार, खंयचोच आमदार सॉल्व करपाचे हितून ना. प्रत्येक जाण आपापले पोटले भरून सुशेगाद रावता कशें दिसता. पण हांगासर डेवलपमेंट करपाक आनी डेवलपमेंट कंप्लीट करपाक कोणूच हें करिना. हें काम कशें चलता तें पळयात. हें काम सगळें दिसान जावपाचें आसलेलें. आतां तेचे उपरांत आनी 3 वर्सां जालीं. आजून म्हाका दिसता हे 2 वर्सां हें काम अशेंच हायवेचेर उरतलें. आनी फक्त पेडणे हो एकच तेंच्यांनी हें काडलेलो आसा की कितेंय करपाचें आसा, लेट करपाचें आसा जाल्यार ते पेडण्यानूच दवरता. काणकोण ते पत्रादेवी मजगती हायवे सुरू जालो आनी थंयच पेडणेकारांची परवड सुरू जाली. भिवपाची गरज ना म्हणत दरेका आमदारान, मंत्र्यान पेडणेकारांक थाथरावपाचो यत्न केलो. पण शेवट मेरेन लोकांक जाय तें दिलेंच ना. सगळे वेव्हार हाडबडीत. मनशांची फरफट केलीच, देवांची कशी फरफट चलयल्या ते सांगता गांवकार. ऐकात. ज्या जाग्यार आयज उबे आसो आमी ते आयज उगवे गांव आनी हे जे फाटल्यान आहा ते आमचे हेचे मंदिर महादेव मंदिर आनी ते माऊली मंदिर. आयज जो हो दसऱ्याचो कार्यक्रम हा मोपासून ही तरंगां ह्या उगवे गांवच्या भेटी म्हणजे माऊलीच्या भेटी घेतात. ही परंपरा हा आमकां काय खबर नाही. ही जाणट्यांनी सांगलं आणि ही परंपरा चालू हा अखंडित ना, खंडित जावंक ना, अखंडित म्हणजे कायम हेचेर ही चालू हा. परंतु ह्या वर्सा अशी परिस्थिती झाली, हो जो तुम्ही भाग बघल्या तेतून देवांक येवपाक माणसांक अडचण केली तेंच्यांनी. उगवे गांवच्या ग्रामस्थांक फोंडांत घातलेत. मळ्यात जावंक म्हणा किंवा देवळात जावंक हो त्रास जालो हय बघा. आणि त्याच बरोबर देवांक सुद्धा सोडूंक ना. म्हणजे जी आज देव तरंगां सकट इले तांकां सुद्धा हो त्रास. ही हायट बघा रस्त्याची आणि ही डेप्थ बघा. हेतून तरांक कशें वयतले ते बघा. ते कशें घेवन गेले म्हणजे हेंच्यांनी देवांक सुद्धा सोडूंक ना MVR. आता माझो जो मुख्य प्रश्न हा म्हणजे आम्ही वारंवार हेचेर आवाज केल्लो ग्रामस्थांनी काय तर निदान हे देवाचो जो भाग हा तेका एक व्यवस्थित भुंयार आणि सुटे म्हणजे एक व्यवस्थित तो मार्ग दिवचो आणि तेच मार्ग शेतात जावंक आमकां तुम्ही दिवचो. पूण तेंच्यांनी हेचेर लक्ष दिवंक ना. लास्टाक आमकांय हेतूर घातले कोणाक आणि आयज देवांक केदो त्रास जालो बघा. थंय पाणी साचलेला घाण बी हा. हें आयज आमच्या ग्रामस्थांनी जे युवकांनी बी
मेळून हे काही गोष्टी गार्डन आहेत सुटसुटीत केल्ला आसा. मोपा देव हांगा जे उगवे येवन आमचे महादेवा कडेन भेट दिवन हे करतात, बोलते जातात. तेच्या उपरांत आमचे मावले देवळांत येतात आनी हो व्हडलो एक आमचो उत्सव जाता. त्याच प्रमाणे अशे आमच्या उगव्यात हे शिगमोत्सव, शिवरात्र अशे खुबशे उत्सव जातात. पण काय आयज हे गोंयांत विकास जाल्यात, हे विकासाक लागून हे सनबर्न तर ते आनी ते कसले कसले जे हे हाडीत आहा हेतून कॅसिनो सनबर्न हेका लागून हे चडशे आतां कांय दिवसांनी बंद पडपाक येतले. कारण की जी पयलींची संस्कृती आहा आनी ते विकासाक लागून जे आमचे रस्ते बी बंद जातात तेजेर हे आमचे देवळां थोड्या दिवसांनी नश्ट करून जातात. आयज आमकां वाड जाय जाल्यार मेळना. आयज देवस्थानाच्या हेका जी पयली वाड आसली ती नाच. आयज इतले कमी जावन अशें दिसता की हे जर वस्तू आमचे चालू उरपाक जाय जाल्यार हे आमचे पयले पारंपारीक वाटे आहात ते चालू उरपाक जाय. आनी हे जेन्ना पारंपारीक वाटे आमचे सुरळीत आसतले तेन्ना ती देवस्थानां आमचे व्यवस्थीत रितीन आमी ते पार पाडूं शकता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आणि संगीता ओली. नो डेव्हलपमेंट झोन, इको सेन्सिटिव्ह झोन, हिल कटिंग, लँड फिलिंग अशा गजालींक एनओसी दिवपाचे बंद करात. ग्रामसभेत घेतिल्ल्या थारावांच्या निवेदनाची कॉपी भेटोवपाक म्हणून कळंगुटकार TCP डिपार्टमेंटात गेल्ले, पूण थंय TCP अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार वागणुकीक तोंड दिवचें पडलें. ह्या अधिकाऱ्यांक काडून उडयात, फुर्योज जाल्ल्या कळंगुटकारांनी मागला. 22 ऑक्टोबराक कळंगुटची ग्रामसभा जाली. कळंगुटे बांदकामां आनी प्रोजेक्टा खातीर एनओसी घेवपाचो सपाटो लायला. ह्यो एनओसी वा परवानग्यो दिवपाचे बंद करात, कळंगुटकारांनी ग्रामसभेत मागले. त्या उपरांत तेच निवेदन दिवपाक सगळे म्हापशेच्या TCP कचेरेत गेले. थंय सरपंचा सयत सगळ्यांकच वेगळोच अणभव आयलो. आयकुया तांच्याच तोंडांतल्यान. प्रपोजल मेनली आसलो जे पळय प्रोजेक्ट्स येतात ऑन हिली आनी लो लायंग एरियाजांचेर पळय तेचे आनी हे युनॅनिमसली रिजॉल्व जालें एक रेजोल्युशन सांगून की आमी सगळीं TCPन वचोन तांकां विचारया कित्याक पंचायत इज नॉट द टेक्निकल ऑथॉरिटी. टेक्निकल म्हणटा पळय ते TCP. सो जेन्ना पळय आमी TCPन येयली आनी आमी ते टावन डेप्युटी टावन प्लॅनराक मेळ्ळी हळदोणकाराक, हो एटिट्यूड आमकां तेचो बरो दिसोंक ना. दुसरी गजाल तेणेन मिडियाक भितर घेवंक ना. तेका तर कसलोच भंय ना. तेणेन तर सारकें सिस्टमॅटीक विदावट एनी फॉल्टी हें करून तो तेणेन पास करूंक ना जाल्यार तो मिडियाक जावं हे पुलीस धरचो नासलो. आमी कोण क्रिमिनल न्हू हांगासर येयला पळय. वी आर सिटीजन, वी ओनली केम अप विथ आवर ग्रीवन्सीस आनी तेजो कायदो आसलो आमकां आयकोपाक. पूण तें करूंक ना तेणेन. तो फोन कॉल्स उखलून तुजी पास कोत्ता फायल म्हणून. वेन वी आर सिटींग इन फ्रंट ऑफ हिम, this is not the attitude of the person, of the authority. He is the concerned authority. He should look into our matter. आणि हे पुलीस हाडून धरपाक सारकें न्हू तें. म्हाका दिसता हेचेर आमी परत निश्चित मारूंक जाय आनी असले पळय ऑफिसर्स आहात तांकां सॅक करपाचें. जे हिसपान टावन प्लॅनरान आमकां भितर घेतला आनी मिडियाक भितर घेवंक ना आनी जे हिसपान तो उलयला हें आमी पब्लिकाक सांगूंक सोदता. एज अ यंगस्टर जे आमचे कलंगूट इज अ व्हेरी हाय रेव्हेन्यू जनरेटिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी एरिया. प्लॅनिंग म्हटल्यार इज अ कंपल्सरी प्रोसेस ओवर देर. आयज तुमी कलंगूटान तरी एक रावंड मारशी जाल्यार थिंगा पार्किंग स्पेसीस ना. पार्किंगाक प्रॉब्लम आहा. थिंगा उदकाचे प्रॉब्लम आहा, लायटीचे प्रॉब्लम आहा. अक्षरशः डेली एवरी सेकंड थर्ड डे लायटी वयता थिंगासर. आनी तेजे नंतर हे ताबडतोब धडाधड टेक्निकल क्लियरन्सी पास करता एंड दे आर पुटिंग द बॉल ऑन द पंचायत की तुम्ही पंचायताक दवरा. पंचायत should not issue them permission. If water resource department dora, if there is no water coming in that particular village, catch them, catch the electricity department. The town and country planning department is the head of all this. जमनी, शेतां, विकास आनी तांचे प्लॅनिंग हे विशय सध्या गोंयांत गाजतात.
मंत्री आमदार सरकार अधिकाऱ्यांक लोक धारेर धरपाक लागल्यात अशें आसूनय ग्रामसभेत घेतिल्लो थाराव दिवपाक म्हण कळंगुटकार टीसीपी डिपार्टमेंटात वतात आनी थंय तांकां ऑफिसराची शापोदां आयकची पडटात. खुबळिल्ले कळंगुटकारांनी कितें मागला सरपंच जोसेफ सिक्वेरा सयत हेरांक आयकात. सरपंच म्हणतो हे सगळे ते फाटी दवरया. आमी टॅक्स पेयर्स, आमी कवडकार, आमी हे गांवचे, आमी घाटी वयल्यान येवंक ना, कर्नाटकाचो येवंक ना, आमकां टायम दिवंक ना तेणे. इतलो बिजी तो ऑफिसर. बिल्डराचे फोन येयल्यार रोखडो तो बिल्डराचे फोन घेता आनी आमी स्वता टीम फुड्यान रावन आमकां घेयना. तुमकां प्रेसाक म्हणटा तेजो प्रेस काडिनाका. आतां आमी कितें सांगता तेका टायम नासलो. I think they gave us only 10 minutes, not more than that, only 10 minutes. So I was a bit disappointed with this officer, Mr. Allonkar. आनी अशें तरी जायत जाल्यार आमकां कळटा मागीर हेच्या वयर कोण आहा तेणेन ताका प्रोटेक्शन दिलेलें आसा. आयज हांगा येवन आमकां शॉक जालो तेजी उतरां आयकून. तेजो एटिट्यूड असलो एटिट्यूड मनीस हांवें केन्ना लायफान पळोवंक ना. आमी वचत तेन्ना पुलीस दवरल्या रेडी, 10-15 पुलीस दवरले आमकां आनी ते सांगता की तो सांगता भितर मिडियाक भितर घेना काय, ताका भायर काड, ताका विचारता परमिशन हांगा मिडियाक भितर घेना तो. आनी विचारता हेचेर कितें तूं आतां एक्शन घेता. तो म्हणटा आय विल स्टार्ट युअर लेट यू नो. तो कांयच आमचें आयकूंकच सोदिना. What plan of action we are going to take it on this? The attitude of the government officer has to be changed towards the public. Their attitude has to be changed, and if the time comes, we will take this matter forward, and we will have the meeting with the public grievances officer and put it to their notice. आणि शेवटाक म्हापसा कचेरेंतल्या टीसीपी अधिकाऱ्यान मिडियाक दिल्ले हे स्पश्टीकरण. I will tell you recently. Panchayat people have come. They have given me the representation. I will go through that and I will discuss with my superior. Okay. I am not officially authorized to give any statement because I have not gone through. I have to discuss it. That's it. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सालिगांवच्या लोकांक फाटल्या 10 वर्सां सावन कोयर प्लांट पिडत आयला. हो प्रश्न सासणा खातीर जाग्यार घालपाचे नदरेन पंचायत वांगड्यांनी बसका घेवन चर्चा केली. पळयात पुराय बातमी. कोयराच्यो गुट्टांनी सोंसपाक जायनात. लोकांक भोव त्रास सोंसचे पडटात. सालिगांव प्लांटार कोयराचो लोड येता. देखून कोयराचेर जाता तितले बेगीन कंट्रोल हाडात. ना जाल्यार प्लांट दुसरे कडेन तरी व्हरात. भलायके कडेन खेळूं नाकात. पंच वांगड्यांनी मागला. पळयात. आमच्या गांवांत कितलींच वर्सां जाले एक गार्बेज इश्यू आहा चालू. ते इश्यूवाक लागून आयज आमी सगळे येयल्ले आहा. गांवचे लोक सगळे आयज त्रासलेले आहे गार्बेजीक लागून. कित्याक गार्बेजीचो पयलो पॉयंट म्हणजे स्टिंक. वास येता पळय, लोकांक जेवपाक प्रॉब्लेम जाता, कोणाक घरांत रावपाक प्रॉब्लेम जाता, भुरग्यांक स्कुलाक वचून प्रॉब्लेम जाता, घरा कडेन येयल्या उपरांत जेयतले म्हणल्यार त्रास जाता. म्हणून आमी हे गांवच्या लोकांनी आयज आनी तशेंच पंचायतीन डिसिजन घेतलेलें की वचोन आयचे एका डायरेक्टराक मेळटलें म्हणजे गार्बेजच्या ट्रिटमेंट प्लांटाच्या. ताका लागून आमी तेंचे कडेन पॉयंट मांडलेले आहा. एक म्हणजे गाडयो येतात पळय ते स्कुला वजाक येता आनी ट्राफीक जॅम करता, स्कुलाक भुरग्यांक टायमार पावना. प्लस न्यूसन्स वास येता पळय तो वास कंट्रोल करपाचें. कितें भुरग्यांक क्लासीन बसलेल्या सोसूंक जायना, स्टडी करपाक प्रॉब्लेम जाता. आनी आमच्या गांवांत 1-2 स्कुलांक आमी जाता इतले बेगीन हो ट्रिटमेंट प्लांट आहा पळय तुमी जर लोकांक सगळे आमचे कस्टडी हेका दितात आमच्या गोंयकारांक जाल्यार तो कंट्रोल हाडात आनी खंय तरी दुसरे बाकी कडेन प्लांट घालपाची तयारी करा. कित्याक हो लोड आमच्या सालिगांवाचेर पडटा आनी लोक आमचे सीक पडटा. ताका लागून जाता इतले बेगीन कंट्रोल करचें म्हणून आमी तेचे कडेन एश्युरन्स घेतला आनी तेणी सांगलां हे जितले पॉयंट आहा ते आपण आपल्या बोर्डा कडेन मांडटलो आनी आमी तुमकां जाता ते बेगीन आपण सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतलो. जो वास येता तेचो सोल्युशन कितें? 10 वर्सां जाली लोक हे वासान रावतात ह्या गांवांत. आमकां हेची संवय जातली ही म्हाका खबर ना, पूण अजुनूय ह्या वासा खातीर आमकां जेवपाक मेळना. हेचेर कितें तरी ऑथॉरिटीजान एक्शन घेवचें. ज्यो गाडयो ट्रॅव्हल जाता जे अनफीट फॉर रोड यूज हे कोण चॅक करिना. म्हाका दिसता पुलीस सुद्दां ते गाडये लागीं वयचे ना, ते वासान तांकां घोळ येतली. तर तो कोण तेचेर एक्शनूय घेयना. ते व्हेकलचे कंडिशन चॅक करचें वेदर दे आर फिट फॉर रोड यूज ऑर अनफीट फॉर रोड यूज. आय थिंक 25 to 30% of the vehicles will not be fit to run on the road. They should be removed from this business. The vehicles are made for specific purpose, that is for carrying waste. Are they designed for carrying waste?
the authorities should take action and ensure that only vehicles that are registered for this purpose carry this particular garbage. अजून मेरे टिल डेट उदीक येयना PWDचे नळ आहा सगळ्यांगेर लोक ते कपडे धुवपाक खंय धुवपाक थंय वयता आमी अजून बट ते उदीक पोल्युटेड आहे 100%. कित्याक उदकान ते ना नासली निस्ती आसली पयलीं बरे बारीक बारीक जीव आसले जे उदक फिल्टर करता आनी आयज ते ना थंय पण स्टिंकींग वास सेपरेटली सगळें जाला. सो प्लीज मागता गव्हर्मेंटा कडेन जावं प्लांटा हितून वेस्ट मॅनेजमेंटान की मातसो हेची दखल घेयात लोकांच्या हेल्था कडेन खेळों नाका मातसो हेल्थ सांबाळ आमचो ल्हान ल्हान माणकुली भुरगीं concerns about the Salmona spring. So I am going to ask the pollution board again to have a verify the quality of water there. Second thing is there are tankers which are coming around and parking around here. So suspicion is there on these tankers playing some mischief. So those tankers now pollution board has allowed around 80 cubic meters to be taken inside the plant for the purpose of working of the plant. So those tankers which are coming inside the plant also will have to be cross-checked by the plant management. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. कळंगूटच्या एका पबात महाराष्ट्रातल्या 2 पर्यटकांक मारपेट करून लुटमार करपाची घडणूक घडल्या. राज्याचे येणावळीत पर्यटन मुखेल योगदान दिता. हे फाटभुंयेर घडिल्ले हे घडणुकेक लागून पर्यटकांचे सुरक्षेचो प्रश्न परत एक फावट चर्चेक आयला. खास करून डान्स बारात सुरक्षा ना अशें म्हणटात. महाराष्ट्रातल्या 2 पर्यटकांक कळंगूटचे दर्यादेगेर वचून फोटोन लुटले असो आरोप जाला. तांकां एका रुमात व्हरून शारिरीक अत्याचार केलो आनी तांचे पयशे लुटले अशें पिडेस्तांनी सांगले. विशेष म्हटल्यार ते पुलिसां कडेन गेले ना पूण प्रसार माध्यमां कडेन संपर्क साधलो. गोवा 365 कडेन दोगोय पर्यटक उलयले. आयकात. 24 तारखेला आम्ही चेक इन केलं. संध्याकाळी फिरायला म्हणून आम्ही कलंगूट परिसरामध्ये गेलो. जय आनंद हॉटेल आहे ते सर्कलच्या तिथे आणि तिथे एक पब आहे जे आता रिनोव्हेटचं काम चालू आहे. आता काय आमचे अहमदनगर जिल्हा जो आहे तर त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं पब वगैरे तशी काही पद्धत वगैरे काहीच नाही आमच्या इकडे. कारण आमची जी भूमी आहे ती संतांची भूमी म्हणून मानलं जातं. पब माहिती नसल्यामुळे आम्ही फक्त तिथे बाहेर जे मुलं होते UP आणि बिहारचे आय थिंक असावेत असा आमचा म्हणजे संशय नाही. 100% तेच लोक होते. गोव्याचं लोक नव्हते ते. पण त्यांनी काय केलं आम्हाला पब दाखवायला म्हणून नेलं. आम्ही बोललो आम्हाला काही नाही याच्यामध्ये इंटरेस्ट नाही आहे म्हणून. पण त्याच्यामध्ये नंतर मग मागणं आमच्या असे बॉडी बिल्डर आले 4-5. आम्हाला दोघांना पण त्यांनी ढकललं आतमध्ये त्यांच्या केबिनमध्ये नाही का. केबिनमध्ये ढकललं. आमच्यासारखेच आम्ही दोघेच नव्हतो तसे आमच्यासारखे बरेच मुलं होते म्हणजे 40 ते 50 मुलं होते. त्यांच्याकडे पैसे नसताना सुद्धा त्यांना मारहाण केली आणि फोन करून त्यांच्या खात्यावर पैसे मागून घेतले आणि ते पैसे त्यांनी त्यांच्या अकाउंटवरनं पण उकळवले. ही घडणूक एकोडी न्हय. राज्यात असे कितलेशेच पिडेस्त सापडल्यात. पुलिसांनी आरोपींक धरून पैसे मिळवूनय दिल्यात तरीकय राज्यात हे घडटा. पिडेस्तांमदल्या एका मनशान सांगिल्ले प्रमाण डान्स बार आणि दलालांचेर कारवाय करप ही काळाची गरज. त्यांनी माझा ऑनलाईन गुगल पेचा नंबर घेतला आणि ऑनलाईनवरनं त्यांनी माझे 30,000 रुपये काढून घेतले. मला एक सांगा एवढी मोठी घटना घडली तुम्ही पोलीस तक्रार का केली नाही? आता आम्हाला काय वाटलं आम्ही पूर्णपणे घाबरलेलो होतो. आता आम्ही काय इथनं महाराष्ट्र आमचं जे सिटी आहे अहमदनगर ते इथनं आहे 600 किलोमीटर. आम्हाला 600 किलोमीटर प्रवास करून जायचं आहे परत त्यांनी जर आमच्या जर जीविताला जर आमच्या धोका जर निर्माण झाला तर ह्याला जबाबदार कोण? ह्याची जर जबाबदारी गोवा गव्हर्नमेंट जर घेत असेल तर आम्ही त्यांना भांडण्यासाठी आम्हाला गव्हर्नमेंट आणि गोवा CM गोवा होम मिनिस्टरचा जर आम्हाला सपोर्ट जर मिळत असेल तर आम्ही अवश्य अशा गोष्टी लिखित कंप्लेंट द्यायला सुद्धा आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही. पण होतं काय का म्हणजे पोलीस कंप्लेंट वगैरे करण्याऐवजी जर आम्हाला CM साहेबांनी किंवा होम मिनिस्टर साहेबांनी आम्हाला जर शब्द जर दिला म्हणजे आम्ही शेवट बदनामी कोणत्या स्टेटची करणार तर गोवा स्टेटची आम्ही बदनामी करणार. ती करणारे UP वाले असो या बिहारवाले असो. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार, डायलन रॉड्रिगीस आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा वेल्ला स्पोर्ट्स क्लबान कुंकळी युनियनाक 2 विरोधात 1 गोल फरकान हारयलो.
नावेली विलेजर्स युनियनान ही इंटर विलेज फुटबॉल सर्त नावेलीच्या रोजरी खेळामळार घडोवन हाडली. पळयात. पयल्या अर्धाचो गुण 1-1 अशे बरोबरीचेर सोंपलो. कुंकळे युनियनाच्या 11व्या मिनटार रोझारियो कार्वालोन पयलो गोल केलो. गोवा वेल्लाच्या फ्रँकी काब्रालान 21व्या मिनटार बरोबरी केली. गोवा वेल्लाक पेनाल्टी मेळ्ळी आनी कुंडलकारान गोल केलो. पळयात रोमांचक खेळ. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. गोंयकारांक मेस्तुराद हवामानाचो अनुभव घेवपाचे तयारीत रावचे पडटले. थंड रात आनी उश्ण दनपार. शेनवारा उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता. हवामान विभागाचो हो अदमास. सकाळी धुकें पडपाची शक्यताय आसा. हाचो परिणाम प्रवास करतल्यांचेर जावं येता. मळब कुपांनी धाडटले. तापमान 35 ते 21 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता. लोकांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. खास करून दनपारा खूब उश्णताय जाणवतली. दमटय वाडटले. शेनवारा फांतोडेर धुकें. दनपार मेरेन मळब कांय अंशांनी कुपांनी भरिल्ले उरतले. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 21 डिग्री सेल्सियस. बोट दनयांक खर दर्याची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.